नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तारीचो येवकार. खबर विस्तारान. एसटी रिझर्वेशना खातीर डिलिमिटेशन प्रक्रिया लोकसभेची आचारसंहिता लागच्या पयलीं सुरू. रिझर्वेशन मात 2027तूच. मुख्यमंत्री हेड ऑन. पुर्तुगेज पासपोर्ट इश्यू सुट्टलो. पासपोर्ट सरेंडर करतनाच सरेंडर सर्टिफिकेट मेळटली. रिवोकेशन जावचें ना. अस्तंत घाटांतले पर्यावरण संवेदनशील 99 गांवांतले 40 गांव काडात, 10 नवे घालात. पर्यावरण मंत्रालयाक खंय सांगला. सुरुवात करूया एक मोठी इश्यूचेर जाचेर विधानसभे टायमार बोवाळ जालो आणि विधानसभे उपरांत तुम्ही हो विषय घेवन दिल्ली वता म्हणून सांगिल्लें, तुम्ही गेलेय बी. तो म्हळ्यार एसटी रिझर्वेशनाचो. ही मिटींग जातकीर तुम्ही सांगले की द आउटकम इज पॉझिटिव्ह आउटकम म्हळ्यार कितें आणि त्या आउटकमाची टायमलायन कितें. हांव वैयक्तीक होम मिनिस्टरा कडेन मेळ्ळो, डिस्कसूय केलें. कोड लागच्या पयलीं ही डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करप किंवा सगळे रायट्स इलेक्शन कमिशनाक दिवप हे डिसिजन केंद्र सरकार घेवपाच्या वाटेर आसा. आनी एकदां हे डिसिजन जालें काय तांचो प्रोसेस सुरवात जातलो. रिझर्वेशनाचो प्रोसेस एकदां इलेक्शन कमिशनान सुरू करपाक जाय. ताज्यो पावर्स गव्हर्मेंटात इलेक्शन कमिशनाक इन्स्ट्रक्शन किंवा सांगपाक जाय. त्यो ज्यो आसा पळय डेलिगेशन ऑफ द पावर्स फॉर द इलेक्शन कमिशन तें डिसिजन जावपाचें आसा. त्या डिसिजनाची म्हाका अपेक्षा आसा आनी कोड लागच्या पयलीं तें डिसिजन जातलें हाजी म्हाका खात्री आनी विश्वास आसा. रिझर्वेशन केन्ना मेळटलें? प्रोसेस सुरू जातलो ही बरी गजाल. रिझर्वेशन हांवें तशें सांगलां की 27च्या विधानसभेच्या निवडणुकेक तांकां रिझर्वेशन मेळपाक जाय, तेंचीय डिमांड आसा. किचकटीची गजाल ही. सिटीजनशीप एक्ट, पासपोर्ट एक्ट, मागीर OCI. सामान्य मनशाक सामकी सामान्य भाशे भितर सांगात, सुटलो म्हळ्यार कितें? आनी इतलो किचकटीचो विशय तुम्ही एका मिटिंगेक सोडयलो म्हळ्यार कशें? एक्चुअली मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स इज आउट ऑफ कंट्री. तो एकदां आयलो काय गोंयकारां खातीर हो इश्यू जाचो रिजॉल्व करपाचो तेंच्यांनी प्रॉमीस केला आनी म्हाका खात्री आसा की तांकां आपलो पासपोर्ट जो आसा पयलीं वो रिवोकेशन जालो म्हणपाक नाका, तो सरेंडर जालो म्हणून सर्टिफिकेट जाय. तो जर दिलो आसत चडसो प्रॉब्लेम OCI कार्ड मेळपाचो वॉज रिजॉल्व जाता आनी भुरग्यांचो फर्दर इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करप किंवा तेंच्यांनी फाल्यां सकाळीं इंडियन सिटीजन घेवप की पोर्तुगाल सिटीजन घेवप होय जो तेंचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय न्ही तो रिजॉल्व जावंक शकता. थंय रजिस्टर केल्या बर्थ आनी हांगा आमची व्यवस्था खूब फावटी सांगता की तुम्ही थंय रजिस्टर केला हाजे अर्थ तुम्ही थंयचे सिटीजन म्हणून. हाजेर कितें? इंडियन सिटीजन एक्टाच्यान पोर्तुगालान फक्त लिस्बनाक रजिस्टर्ड करप म्हणजे तूं पोर्तुगालाचो सिटीजन जालो तांच्या हाज्या प्रमाणे. बट इंडियन सिटीजनशीप एक्टा प्रमाणे त्यांनी ऑफिशियली आपले सगळे डॉक्युमेंट हे ट्रान्सफर करूंक ना किंवा त्यांचो पासपोर्ट घेवंक ना. ताज्या प्रमाणे ही नॉट डायरेक्टली एज अ पोर्तुगाल सिटीजन. तितूरूच तर खरें म्हणजे तो थोडोसो विशय जो आसा पळय न्ही हो विशय एकदा क्लॅरिफाय करपाचो गरज आसा आनी आमी तोच एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स ह्या दोनाय कडेन मागला की तेंच्यांनी तो क्लॅरिफाय करचो. ते येता ते एक 15 दिसाच्या भितर तेजेरूय क्लॅरिफिकेशन येतलें. एनवायरमेंट मिनिस्टराक मेळ्ळे, जातूंत भितर तुम्ही वेस्टर्न घाट्साच्या इको सेन्सिटीव गांवांचेरूय चर्चा केली, कारण तुम्ही सामकी हेवी ड्युटी दिल्ली विजीट जाली तुमची. वॉट वॉज द पर्पज आनी परत पॉझिटिव्ह आउटकम म्हळ्यार कितें? फ्रॉम द 99 विलेजीस वी वॉन्ट टू ड्रॉप द 40 विलेजीस. तिचो कंप्लिटली प्लॅन तांकां एक्सप्लेन केलो आनी ह्यो 40 विलेजीस ज्यो आसा त्यो ड्रॉप तेंच्यांनी करच्यो. कित्याक करच्यो त्योय तांकां सांगलें. आनी एडिशनल 10 विलेजीस ताज्या भायर ज्यो कंटिन्युटी आसा, ज्यो फॉरेस्टान आसात आनी ज्यो स्पिसीज आसा त्यो ऍड करच्यो. म्हणजे 59 वयल्यान फिगर तांचो 69चेर पावतलो. आमच्यो 40 विलेजीस ड्रॉप जातल्यो आनी इको सेन्सिटीव झोन हो तेंच्यांनी नोटिफाय करपाक काय हरकत ना. पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळा. म्हाका खात्री आसा की मिनिस्टरान तरी सांगला की एज फार एज फॉर द स्टेट आमी धाकली स्टेट आसा, कमी क्षेत्रफळ आसा, त्या खातीर आमकां मदत करपाक मिनिस्टरान तेजेर पॉझिटिव्हली हय म्हटलेलें आसा. छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो बसोवपा वयल्यान सांजुजेदे आरियाल बोवाळ. थंय गेल्लो सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर गर्देत चिखल मारलो. पुतळो बसोवंक कोणाची हरकत आसा काय म्हूण सुभाषाचो प्रस्न. स्वताची जागा म्हणटल्यान मुखार येवचो मंत्री उलयला. जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन शिष्टमंडळ व्हरपाची तयारी. निमाणे उपाय ना. शिवाजी महाराजांचो पुतळो घाल म्हणून तुमकां ऑब्जेक्शन दुसरे कितें आसा सगळ्यांक आयकुपा येता. म्हाका दाखय पळया ते कोणालें ऑब्जेक्शन ही मुगेली प्रॉपर्टी म्हूण आहा न्हू, तो कोण आहा ही प्रॉपर्टी आपल्या म्हणपाक टॅनंट जाय तुमी आतां. टॅनंट म्हाका न्हू, म्हाका फर्स्ट इन्स्टन्स म्हाका कळपा जाय. ओके आतां हांव 10 साल म्हणून येयला, कळ्ळें तुका? 10 साल म्हणून हिंग टेन्शन आसा म्हणून येयला. पहिले सगळे स्टॉप कर. तेंचे 5 जाण घे
एक कडेन बसया हितू रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आर्थिक ऍक्टिव्हिटी कांय जावपाना म्हणून स्टॉप कर सगळे ऍक्टिव्हिटीज हे सांगता हांव कितें सांगता ते पेपर चेक करची पडटलो आमकां पेपर चेक करायचं गायलो कसो पेपर चेक करायचं गायलो कसो let panchayat come, 5 of your representative, 5 of their representative, let panchayat also attend. हणजूणची कायदेशीर बांदकामां साल्वार करूंक सुप्रीम कोर्टात वता म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर. कळंगूटचो आमदार मायकल सांगता खंयच्याच पंचायत सेक्रेटरीन कलम 100 वरवीं परवानगी दिवंक ना. हे सेक्रेटरीची चूक. लोकांक त्रास नाका म्हूण मायकल उलयलो. हणजूणची दर्यादेगांची 175 बांदकामां सील करात म्हूण हायकोर्टात पंचायतीक निर्देश दिल्ले. मायकल डिलायला आज महालक्ष्मीचेर. लिगल काही स्ट्रक्चर आसलेले जे रॉंग पंचायत आनी सेक्रेटरी हांच्यांनी कितें तरी रॉंग कोर्टान सांगलें की रॉंग एफिडेविट दिले. बट तेजे लोकां खातीर जे आहा पळय न्ही योग्य न्हू. जेचे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा जो ट्रेड लिगली बिजनेस करता तेजेय बी अशा पद्दतीन सील करप योग्य न्ही. आमी सांगलां की हायकोर्टान इंटरव्यून फायल करचें. बट गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फायलिंग द इंटरव्यून इन द सुप्रीम कोर्ट against that order in the favor of people those who are having the legal construction license and a legal business license तांकां दिवपा खातीरच गव्हर्मेंट तांकां मदत करपाक तयार आहा. जे कडेन GCZMन परमिशन दिले, पंचायतीन परमिशन दिले आनी तेजे उपरांत जे पंचायतीन तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन दिवपाक जाय आसलें फॉर टेम्पररी हार्ट्स ते दिवंक ना आनी तांकां डायरेक्ट ट्रेड लायसन दिले. आनी ऑनरेबल हायकोर्टाचो जज कितें म्हणटा दे शूड हॅव हॅड द लायसन्स of the panchayat under section 100 to 101, that is construct a temporary hut or a temporary restaurant or a homestay with the panchayat permission under section 100, which none of the secretaries, none of the panchayats were issuing all these years, which has started now only after the High Court giving this order. So why should the locals be penalized because of the mistake being done by the secretary of the panchayat? म्हणजे पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आहा तेणे मिस्टेक केले म्हणून आमचे लोकल कित्याक पेनलायज जावप. आनी ह्या लोकलां कडेन सगळ्यां कडेन GCZMA आनी आदर परमिशन्स आहा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन आहा, GCZM परमिशन आहा, पंचायतीचे ट्रेड लायसन आहा, FDA लायसन आहा आनी बाकीचे एक्सायज लायसन्स आहा, वेट्स एंड मेजर्स लायसन आहा. हे सगळे भाशेची परमिशन आहा. भारतात रोखडीच बुलेट ट्रेन धांवतली. देशात देवळां बरोबरच मेडिकल कॉलेजी उबारप चालू आसा. सगळे वाटेन उदरगत चल्ल्या. प्रधानमंत्री मोदी उलयलो. उत्तर प्रदेशात ताणें संभलात कल्की धामा खातीर बुनयाद घाली. उत्तर प्रदेशात 10 लाख कोटी खर्चाचे 14,000 उदरगतीचे प्रकल्प चालीक. कल्की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े. वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी. आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं. मुझे भरोसा है कि मंदिर इस बात का प्रमाण होगी कि हम बेहतर भविष्य को लेकर कितने सकारात्मक रहने वाले लोग हैं.
हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। पहली बार भारत में वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही है। पहली बार भारत में बुलेट ट्रेन चलने की तैयारी हो रही है। पहली बार हाईटेक हाईवे एक्सप्रेसवेज का इतना बड़ा नेटवर्क और उसकी ताकत देश के पास है। पहली बार भारत का नागरिक चाहे वो दुनिया के किसी भी देश में हो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करता है। देश में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का ये जो ज्वार हम देख रहे हैं एक अद्भुत अनुभूति है। इसलिए आज हमारी शक्ति भी अनंत है और हमारे लिए संभावनाएं भी अपार है। घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पोगो बिल असंविधानीक म्हूण आमदार मायकल लोबो आर्जीचेर घसरलो. गोंय सांबाळूंक खंय सरकार काम करता, मनोज परब खंय लोकांक फटयता म्हूण ताचो आरोप. मजगतीं जमीन संरक्षण बिलावेल्यान कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी आर्जी फुडारी मनोज परबा मदीं सोमारा वाद जाल्लो. मनोज परब जो आरजीचो प्रेसिडेंट आहा, जो तेंचो कॅन्डिडेट आहा, प्रपोज कॅन्डिडेट ऑर वॉट एवर दे हॅव डिक्लेअर्ड हिम, तो आपूण पोगो बिल घेवन येयलो तिथे. पोगो बिलाचेर आमचें डिस्कशन काय ना. गोवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया आनी जो तो लोकलांक फटयता आनी फटोवपाचो प्रयत्न करता ते टोटली इलिगल, अनकॉन्स्टिट्युशनल. दॅट बिल वॉट इज ट्रायंग टू बिल इज अनकॉन्स्टिट्युशनल. आमचे मुख्यमंत्र्यान, चीफ मिनिस्टरान जे शेतां आहा, शेतां म्हणजे पॅडी फिल्ड्स कॅनॉट बी सोल्ड टू अ नॉन गोवन म्हणून बिल हाडलेलें आहा. तेका कितें म्हणटा तो? दॅट इज नॉट वॉट ही इज ट्रायंग टू प्रपोज. लँड फॉर गोवन्स म्हणटा, भायल्यांक कोणे इकले? आमी काल डायरेक्ट ताका क्वेश्चन विचारलें, भायल्यांक कोणे इकले? जी आमची गोंयान भाटां, जी आयज भायले लोक येवन हॉटेलां बांदली, बिल्डिंगां बांदली, फ्लॅटां बांदली, रिसॉर्ट्स बांदले, गेस्ट हाऊसेस बांदले, कोणे आपले बंगले बांदले, हे कोणे इकले? आसागांव इतली बंगले येयले आनी सगळे बंगल्यांनी 99% भायले लोकांनी इकते घेतले. ते कोणे घेतले आनी इकली कोणे? सो वी कॅनॉट ब्लेम द गव्हर्नमेंट ऑफ द डे. If you want to build your own house tomorrow in Mumbai, in Karnataka, wherever he says, you can go and build. Means a Goan can go, if he has money, can go and buy land there and build. गोय आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय, सगळे लोकांक. तो सांगता पळय तें न्हू, ही इज ट्रायंग टू मिसगायड. आयिल्ल्या दिसा एक्सिडंट अंदू 50 दिसांत एक्सिडंटात 29 जाण सोंपले. सरकाराच्या येरादारी खात्याचें नियंत्रण ना म्हूण काँग्रेसीचो येरादारी खात्यार मोर्चा. येरादारी संचालक 5 दीस सुटयेर म्हूण थंय आशिल्ल्या अधिकाऱ्याची जाप. एक्सिडंट कंट्रोल करूंक खातें कितें करतात काय म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न. अमित पाटकार आनी बाकीचे मेळून येरादारी हेडक्वॉर्टर्सार धरणे. ते कलेक्टरान खरें थंय घरा वचपा आशिल्ले सावड्ड्या भुरग्यांगेर आरंबोल वचपा आशिल्ले. जो पेडण्या गेलो भाव आमचो थंय वचपा आशिल्ले. तूं दुसऱ्याच्या ऑफिसान येता कित्याक म्हणून? सो हाचे वयल्यान कळटा की ह्या सरकाराक, ह्या खंयच्याच डिपार्टमेंटाक कांयच गोंयकारांचे पडलेले ना. आमी ताका अर्द वरान सांगिल्लें हांगा यो, आतां 5:30 जाल्या. मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री जर हे पळयता जाल्यार ते पयलीं ताका तुमच्या इव्हेंटांतल्यान काड आनी हांगा धाड. ना जाल्यार हांगाचो एकूच स्टाफ भायर सोडचे ना आमी. कित्याक हो प्रश्न आज गोंयकाराचो आसा. एडिशनल डायरेक्टर सांगता तुमी एका आठवड्यान या म्हणून, मागीर पळोवया म्हणतो. मागीर फुडले 7 दीस गोंयकारांनी मरपाचे. आतां एस्टॉनिशिंग फिगर आमी तांचे कडल्यान घेतलो. ते गेल्ले 2 वर्सांक 550 गोंयकार मेले मरे.
2023 तांचोच आंकडो 276 276 पीपल हॅव डायड इन रोड ऍक्सिडेंट आणि दुसरे या वर्साक 2024 ऑलरेडी 24 गोंयकार गेले. लोकसभेचे वेंचणुकेक सीट शेअरिंगाचेर आपाकडेन खूब फावटी उलोवप जाला, अजूनय चल्ला. काँग्रेसीचो फुडारी सलमान खुर्शीद सांगता, आप आनी काँग्रेसी मदीं कसलेच खोफुसांव ना, संबंद खंय बरे आसात. पणजे मिडिया कडेन उलयतना खुर्शीदान स्पश्ट केले. That all the leaders will sit together, or representatives of the leaders will sit together and make some announcements. So in some places this has happened. I'm not talking about specifically on Goa. No, I'm talking about Goa, I'm talking about UP. Some announcements are made in UP, the discussions continued. Some more announcements are made in UP, discussions continued. Now we've reached a point when we can both together sit down and announce. So there will be an announcement together. Today, it would be unfair on my part to say that is not right, or for me to say, no, that is right, because then what are we negotiating about? Negotiations are going on even today while I'm not there in Delhi. Negotiations are continuing. We are on very good terms with the Aam Aadmi Party leaders who have come to negotiate. We are working in parallel. I do understand that your PEC has already met and that the screening committee is in the process of meeting. They've met once. They will meet again. Unlike UP, you don't have to decide 80 seats. You have to decide only 2 seats. So it can all be done quickly and rapidly. I'm on the Central Election Committee. All that will come before us and we'll also quickly decide. But as I said, we tried to put a timeline, but it was difficult to put a timeline. So many things were happening at the same time. But there's a continual process going on by which we can hope to finally give you as to what is the final decision very, very shortly. छत्रपती शिवाजी महाराजांचें कार्य फक्त महाराष्ट्र न्ही जाल्यार गोंय, कर्नाटका सावन पाँडिचेरी मेरेन आशिल्लें. टॅक्नॉलॉजीचो आपल्या शासनात वापर करपी तो दृश्ट राजा आशिल्लो. छत्रपतीचो आदर्श सगळ्यांनी घेवचो. मुख्यमंत्र्याचो फार्मागुडी किल्ल्यावेल्यान गोंयकारांक उलो. गोंयभर शिवजयंती मोठ्या दबाज्यान जाली. सगळ्या नागरिकांना मी आव्हान करतोय की आजच्या दिवसापासून परत एकदा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचार आचरणात आणण्याचे, खास करून आपण ज्या पद्धतीने मुलांना म्हणतोय की त्यांनी त्यांचे विचार आचरणात आणण्याचे प्रयत्न करावे. विजनरी नजरेतनं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक, मग त्यांचा घोडादौड असेल किंवा त्यांचा नेव्ही फोर्स असेल, अशा प्रत्येक गोष्टी आपण म्हणतोय की 350 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकामध्ये ह्याचा विचारही कोणी करू शकत नसेल तर तो विचार खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केला असेल. मग इंग्रज असेल, पोर्तुगीज असेल, डच असेल, फ्रान्स असेल, या सगळ्यांच्या विरोधामध्ये लढण्याची खरी ताकद त्यावेळी आपल्या या पूर्ण हिंदुस्थानामध्ये जर कोणाकडे होती तर ती फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांकडे होती. त्यांची ती विजनरी लिडरशिप होती. त्याने त्या पद्धतीने प्रत्येक ठिकाणी शिवाजी महाराजांचं कार्य हे फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नव्हतं, तर त्याने गोवा करून कर्नाटक, केरळ आणि टिल पाँडिचेरीपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कार्य त्यावेळी होतं. उभ्या आयुष्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज हे फक्त स्वराज्याचे संस्थापक जरी असले तर एक धुरंधर ते राजकारणी होते. त्यांनी त्यावेळेला कित्येकशे असे प्रकल्प, म्हणजे आज जी पगारदारी जी आहे, जी पगारदारी जर कोणी जर जगातला हा पहिला राजा आहे ज्याने पगारदारी ही सुरू केलेली आहे आणि आज आपण ती फक्त त्याची अंमलात आणू इच्छितो. खबरदार जर राजाच्या केसालाही धक्का लागला तर कुत्र्याप्रमाणे ताणून मारू तुला. अरे वाघाची शिकार करणं काही सोपं नसतं आणि कुणीही त्याचं स्वप्न सुद्धा बाळगू नये. तांचे कार्य आसा त्यांच्यानी एक हिंदुत्व राखून त्यांच्यानी एक धर्माचे प्रोटेक्शन दिला. तांकां लागून ताणें हांगा एक मूर्ती स्थापन केल्या. हांव अशें मागता ज्यांच्या कडेन घरान जागो आसा त्यांच्यानी प्रत्येक घरांनी
अशी मूर्ती छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती लावपाची. ह्या आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.